फोंडे मार्केटाच्या इमारतीची अवतिकाय जाल्ल्यान इमारत मोडपाची आशिल्ली। ताका लागून पालिकेन मार्केटांतली पयल्या माळयेवेली दुकानां खाली करपाक सांगिल्ली। हे खातीर मार्केटात दुकान थाटून आशिल्ल्या संबंधीत वेपाऱ्यांक 72 वरांची मुजत दिल्ली। चवथ तोंडार आयिल्ल्यान सगळे कशें करचे असो भंय वेपाऱ्यांच्या मनात आशिल्लो। ताका लागून वेपाऱ्यांनी बिरेस्तारा सकाळी मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली। चवथी पयली मार्केट मोडून उडोवचे नात, तशेंच वेपाऱ्यांकूय स्थलांतरीत करचे नात अशें आश्वासन मुख्यमंत्र्यान वेपाऱ्यांक दिले। तशेंच 11 दिसांचे गणपती पावयले उपरांत मार्केट पाडपाची प्रक्रिया सुरू करतले म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगले। परंतु मोदी काय करता आम्ही शिवक सांगले आम्ही चवथ जावन सूट जाता आनी ह्या पयशे आमी सांगले की आमी चवथ जावन सूट जातले 7 तारखेक असो पावन तेंच्यानी मान्य जाले आनी मान्य जाले आनी ताणें तुमकां बी बाय दिली आमी तेंच्या मान्य करत आम्ही त्याचा चवथ जाऊन खूप करपाक सांगला आनी त्याच्या आमकां मान्य आसा आतां अचानकच शिवण करपाची म्हाजे आमकां आमचे चवथी वयले त्रास जाले सामके आमी वेपार घातला आनी उजार वेपार घातला आनी बंदेची वेपार चवथ सगळ्यांक प्रॉब्लेम जाला म्हणून आमी आयज सकाळी वचून शिवणा कडेन गेले आनी शिवणाक आमी सांगले शिवणाचे प्रॉब्लेम जाला आमचे आमी शिवक सांगले आमचे वयर शिवक आमी एक्सिडेंट केली आमकां कितें म्हणटाले तुमी रावता ती बिल्डिंगान न्हू तुमची इश्टी रावता तुमी आमकां एप्लिकेट दिया तशें आमी एप्लिकेट दिलें म्हणून ताका सगळें हें सांगून आमी तें तो एक्सेप्ट करना तें नोटीस मागली सो आमी ते नोटीस वळून आमी पेमेंट घेवन तें मेळ्ळें आमकां पेमेंट ताका सांगलें की तूं 11 दीस मेळ कांय करपाचें ना तुजें 11 घराची कांय सुवातें कांय करपाचें ना तूं आतां सांजचे येवन मेळ महालक्ष्मी आनी कितें कितें पेपर आसा घेवन यो आपूण येता कलेक्टराक आपयता आनी लोकल MLA आमकां मिनिस्टर रवी नायकाक आपयता आनी सगळें सॉर्ट करता अशें म्हूण शिवणान ताका सांगलां। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।